प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा। आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विस्वोर वोड 6 ते 8 and 19 ते 28 पर्यंत। John chapter 1 verses 6 to 8 and 19 to 28। आणि आता आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव जुआंव। ताचे वरवीं सगळ्या भावार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो येयलो। तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो येयलो। जो सगळ्या मनशाचेर प्रकाश घालता तो खरो उजवाड संवसारान येतालो। जुआंवची गोवायकी तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याजनिकांक आनी लेविकांक जेरुसालेमांत पाठयले, तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय। आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय। तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात ताका आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव। तांकां फारिसेवांनी पाठयले। तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार बाप्तिस्म कसो दिताय? जुआंवान प्रतिपाल केलो, हांव उदकान बाप्तिस्म दितां, हें खरें, पूण तुमी वळखो नासलेलो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना। हे बेतानियेंत योर्दानाचे पलतडी जुआंव बाप्तिस्म दितालो थंय घडलें। प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जुआंव बाप्तिस्त देवाचें उतर परगट करता। कशे भाशेन जुआंव बाप्तिस्त आख्ख्या इस्रायली परजेक तयार करता। आनी बाबडीनो, जेन्ना जुआंव बाप्तिस्तान आपलें प्रवासन कोमेस केलें, आयज 23 वडीन जुआंव बाप्तिस्त कितें म्हणटा? इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, असो ओराण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव। हो ताळो हांव बाबडीनो, इसायास प्रवाद्यान 40 वोड 3 आनी 5 पर्यंत तिचर बरयल्लें की एक ताळो बोब मारता, एक ताळो बोब मारता आनी म्हणटा, सर्वेस्पराची ओरांड्यान वाट करात। सर्वेस्पराची वाट ओराण्यांत उबी करात। आनी बाबडीनो, जेन्ना जुआंव बाप्तिस्तान आपलें प्रवासन कोमेस केलें, ताणें हीं उतरां म्हणलीं, सर्वेस्पराची वाट नीट करात, सर्वेस्पराची वाट नीट करात। अशें कित्याक गाय म्हणलें ताणें? कित्याक जुआंव बाप्तिस्ताक देवान धाडलेलो लोकांची वाट उबी करपाक, तांकां तांच्या मनाची नडसणणी करपाक, तांकां देवाचें बोगसणें मागपाक, कित्याक जेजू येवपाचो आसलो। जेजू आतां देवाचें उतर परगट करपाचो आसलो। आनी बाबडीनो, देवाचें उतर परगट करचे पयलीं, देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळचे पयलीं गरज आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां मेळपाक। आमकां जाय
आमच्या मनाची नोटसोडणी करपाक, हाका म्हणटात आमचे मन बदलपाक, रिपेंटन्स. म्हणटच आमचे मन आमी बदलिना जाल्यार आनी आतां आमी भावार्थ जेजूचेर धरिना जाल्यार आमचें तारण केन्नाच जावचें ना. भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना जोआन बाप्तिस्त त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान आसलो, जेजू परबट करचे पयलीं, तो लोक त्या वेळार मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे दंड करतालो. अशें कर, तशें कर, हें कर नाका, तें कर नाका. आनी भाव भयणीनो, जोआन बाप्तिस्त ओराण्यांत हेंच परबट करतालो, म्हणटालो सोरेस्पराची वाट नीट करात. सोरेस्पराचें उतर तुमच्या काळजान रिगून धरूंक जाय जाल्यार सोरेस्पराची वाट नीट करात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी थोडे दीस आतां एक सुमान आहा आमकां नातालांची परब करपाक. आमी फकत नातालांची परब आमी तयारी करना, वर्साच्या वर्सा आदल्या वेळार आमी एक तयारी करता नातालांचे परबेक. पूण आमी आमची तयारी फकत नातालांचे परबेक करिना, आमी आमची तयारी करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी. कित्याक भाव भयणीनो, हो जेजू जो 2000 वर्सां पयलीं येयल्लो, तो आतां परतून येवपाचो आसा. ताणें सांगलां आमकां. आनी ह्या नातालांच्या दिसा तो बाळकाच्या रुपान आमच्या गोठान जल्म घेवचो ना. 2000 वर्सां पयलीं ताणें जल्म घेवन ह्या संवसारान येवन आपलो प्राण सोडून खुर्सार तो आतां परतून सोरींच्या बाबाच्या उजव्याक स्वर्गा राज्यान बसला आनी तो परतून येवपाचो आसा आमची जोडटी करपाक. म्हणटच आतां आमी जेन्ना तयारी करता भाव भयणीनो, आमकां जाय आमचें मन बदलपाक. आमकां जाय हें सगळें धर्माचें आमी करता तें सोडपाक आनी फकत आमी आमच्या मनाची नडसोडणी करपाक. देवाच्या उतरान जेजून आमचे पासून कितें केलें तें आनी आतां ताच्या उतराचेर सत मानपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें मन बदलता आनी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरून तें सत मानता, आतां भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूक परतून येवतोच तयारी करता, ताका मेळपाक तयारी करता, ताका येवकार दिवपाक तयारी करता. म्हणून आमी फकत नातालांच्या परबेची तयारी करिना, पूण आमी सासणाची तयारी करता. कित्याक जेजू येवपाचो आसा आनी जेन्ना तो येतलो तो फकत पळयतलो कोणाक भावार्थ आहा, कोण ताचेर भावार्थ दवरता ताच्या उतराचेर, कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ला. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी ही तयारी जी करता आनी 8 दिसांची फकत नातालांक तीच करपाची न्हय, पूण आमी आमच्या सासणाची तयारी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. दिसान दीस जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हें उतर आमच्या मनाची नडसणी करून, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळून, हें उतर आमी दिसपट्या जिवितान दुसऱ्यांक सांगून तांकांय तयार करूंक ही तयारी आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.